सो बेजिकली आता आमचे जेन्ना आमी अकाउंटींग करता आमचे एक बॅलन्स शीट म्हूण आसता तातूंत आमकां कितें कळटा की आमचे एसेट कितले आसात आनी आमी लायबिलिटी कितली आसा आमचे म्हळ्यार आमी देणी कितली आहा लोकांक. आज पंचायती कडेन ही सिस्टम ना. पंचायत पयशे आयले की आपली म्हणटा आनी पयशे गेले की खर्च म्हणटा. सो आमी तांकां सांगता की जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी मानून घेतल्या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटींग ती तुमी फॉलो करा. तातूंतल्यान आमकां कितलो हावस टॅक्स कलेक्ट करपाचो, कोण कोणाक खंयचे हावस टॅक्स कलेक्ट करपाचो तो आमचे कडेन लिस्ट आसतले. आमी खुबशे डेव्हलपमेंट करता गांवा भितर, पूण ते एसेट त्याचे डिटेल्स आमचे कडेन सारक्यो आसना, ते बॅलन्स शिटां येनात. ताका लागून आमचे ताचो एसेटाचे कंट्रोल कमी जाता. सो आमी सांगता की जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान जी मान करून घेतल्या सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम ती तुमी फॉलो करा. तातूंतल्यान एक बरो कंट्रोल तुमच्या एसेटाचेर आनी तुमची देणी घेणी आसा ताचेर मेळटलो आनी पंचायतीचो विकास जातलो. बॅलन्स शीट आज ना म्हणटकीर खंयच्याच बँकेक गेल्यार तांकां लोन मेळपाना. ते म्हणटा पयलीं म्हणटा ते बॅलन्स शीट हाड, तांचे कडेन कांयच ना. आपल्याला एसेट कितले, तांकां लायबिलिटी कितल्यो ह्यो त्या पंचायतीक खबर ना. सो नाल्यार तांचे कडेन स्टेटमेंट ना, ऑडिट जाल्लो आसा, ताका एसेट लायबिलिटी दिसतात. सो फाल्यां जर ताणें तो स्टेटमेंट तयार केलो, बॅलन्स शीट तयार केली जाल्यार पंचायत आपल्यालो स्वताचो ग्रांट रिसीव करून परत बँके कडेन वचून लोन घेवन तो पयसो वेवस्थीत तरेन खर्च करून गांवचो विकास होवंक शकता. सो वी आर टॉकिंग ऑफ मोर डिटेल्ड कंट्रोल ऑन अकाउंट्स अँड ऑडिटींग. सो सध्या खंयची सिस्टम आनी आतां बॅलन्स शीट आशिल्ल्यान भायल्या आतां खुबश्यो संस्था आतां इफ यू गो टू गुजरात, राजकोट म्युनिसिपालिटी आसा, जे बॉन्ड्स फ्लोट केल्यात ते एक एकदां सरकाराक फंड करतात. तांणी बॉन्ड्स फ्लोट केल्या. सो जेन्ना पंचायत परिपक्व जातली, अकाउंटींग सिस्टम बरी जातली, सगळे एसेट लायबिलिटी तांची दिश्टी पडटल्यो, तेन्ना भायल्यो ज्यो इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड्स आहात ते तांकां ग्रांट दितले. तातूंतल्यान लोन्स जे बँकांतल्यान लोन मेळटले आनी तातूंतल्यान पंचायतीचो आनी गांवचो विकास सादपाक तांकां मदत जातली. ओके, सध्या खंयची सिस्टम फॉलो करता? आतां केस सिस्टम म्हळ्यार पयशे फाल्यां हो हावस टॅक्स भरपाक आयलो, ते रिसीट काडटा दिता आनी पयशे आयले म्हणटा आपले. पण कितली लोकांक खंयच्यान पयशे दिवपाचे आसा, कितलीं घरां आसा ते आपल्याक रिसिवल ते माननात. पयशे आयले की आपले म्हणटात, पण ते जे येवपाचे आसात ते आपले म्हणून ते माननात, ते बॅलन्स शीटान दाखयनात. तुम्ही जेन्ना समज फाल्यां कोलॅबरेट जाल्यार कितले बऱ्याक पडटले जेन्ना एक टायमार एक इन सम ऑफ द पंचायत म्हणटा की रिसीप्ट बेश्टेच दिसता लायता आनी काडटा बा म्हणून. ना, आमी बेजिकली उलयता इट वील हेल्प बिकॉज आमकां तेन्ना कळटलो की आज कंट्रोल जो कमी आसा तो स्ट्रॉंग जातलो. कितली लोक देणी आसा फाल्यां ते पंचायत तांचे कडेन घरा कडेन वचून ते रिकवर करूंक शकतले. सो पंचायतीचो रेव्हेन्यू वाडटलो, पंचायतीक एक रिकॉग्निशन येतलें बँकांतल्या माध्यमांतल्यान. नाल्यार इंटरनॅशनल फंड्स आसा, नॅशनल फंड्स खुबशे आहा, खुबश्यो सेंट्रलायज स्किमी आसा ज्यो आज पंचायत दिवंक शकना. ह्या पंचायती कडेन आपल्याला एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट ना. सो जेन्ना हो स्टेटमेंट तयार जातलो तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट ग्रांट मेळटलो. We have explained how the chartered accountants can associate themselves in strengthening the functioning of panchayats, in garnering resources for panchayat and also making management more meaningful and more strengthened. So that was our main purpose, and the minister has kindly agreed to look into this particular matters, and subsequently our Goa branch will definitely take up in all these aspects of financial and overall management of panchayats. Thank you. What are the points that you all have given them? See, what happens in case of panchayats, they are also subjected to various regulatory requirements like filing income tax returns, filing TDS returns, filing GST returns, and if there is delay, they get themselves exposed to various late fees, various penalties, and we understand that crores of rupees have been spent on these particular payments. So if professionals are associated with those panchayats, at least this pilferage can be arrested, and that money can be used more meaningfully for the betterment of the society. No, but how would you, chartered accountants, would like to work with the panchayats? What could be the collaboration between you all and them? What happens as far as accounting is concerned, presently accounting is not on the world recognized double entry accounting system. So if the accounts are made on this world recognized system, then there will be better financial control over the functioning of these panchayats. And once the financial control comes, you understand exactly what are the arrears, who are those persons from whom it is to be recovered, what is the property of those panchayats, have control on those properties, exploit those properties maybe for the betterment of the public, give them on rent, garner more resources. So all these aspects can be brought to the notice of the panchayats, which can be implemented by them. Revenue generation will be on agenda. Yes. See, no, assist revenue generation, they have to decide how to generate revenue from property taxes, supply of amenities.
But then whether whatever has been decided is appropriately being recovered or not, that can be definitely assured and measured with the help of accounting. But do you mean to say that there is no transparency in panchayats and all, sometimes like No, that? no. Which you all don't can know. get that No, transparency? no, what happens? Transparency is different aspect and control is different aspect. We are more on control aspect, and yes, even with double entry system, better transparency comes because the things can be laid on table that okay, these are the areas, these are the recoveries, so everybody would be able to see in transparent manner who is there. It is not that there is no transparency, but there can always be improvement in the transparency. Okay, there are many such panchayats in Goa which are very poor. They don't have any income. So your service is viable for them. Do you think that? नो आय टेल इन कोंकणी सो बेजिकली आतां आमचे जेन्ना आमी अकाउंटींग करता आमचे एक बॅलन्स शीट म्हूण आसता तातूंत आमकां कितें कळटा की आमचे एसेट कितले आसात आनी आमी लायबिलिटी कितली आसा आमचे म्हणजे आमी देणी कितली आहा लोकांक आज पंचायती कडेन ही सिस्टम ना पंचायत पयशे आयले की आपली म्हणटा फुटींग एटलिस्ट 2008 आयिल्लें इम्प्लिमेंट करा म्हणून पण जावन पडलें ना आतां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज टेकन द रायट डिसिजन की 13 म्युन्सिपालिटी ज्यो आसात तांची सिस्टम चेंज करपाक ऑलरेडी टेंडर फ्लोट करून एक एजन्सीक ते दिल्ली आसा काम करपाक सो म्युन्सिपालिटी जाता की पंचायतींतल्यान म्हाका दिसता गव्हर्मेंट मुखार वतलो सद्याक अजून गेलो ना पण आफ्टर म्युन्सिपालिटीज दे मे टेक पंचायत ऑल्सो So who will pay for your services? कौन पे करते for your services? Cost? नाही गव्हर्मेंट सी आता एनीवेज आता पंचायत और गवर्नमेंट ना पंचायत न्ही पंचायत पंचायत सेल्फ सस्टेनेबल So कितलो कॉस्ट येतलो पर पंचायत? पता नाही चलेगा सद्याक आमी फक्त तांकां सांगता की तुमी जाल्यार तुमी करात पण सिस्टम बदलात आमकां जाय म्हणून आयलो ना आमी पण जर पंचायत बरी जातली स्ट्रॉंग जातली जाल्यार अकाउंटींग सिस्टम चेंज करप सामकी काळाची गरज आज सो आमी तांकां सांगपाक आयल्या की तुमची सिस्टम सारकी ना ती तुमी सारकी करात सो दॅट तुमची जी सेल्फ सफिशियन्सी आसा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आहा ती वाडटली आनी गांवचो विकास साध्य करपाक मदत मेळटली How was the minister response? Response is very positive. He has told that he will take the points with the CM and will go ahead with the He suggestions. will ascertain how much penalty is paid, etc. And then he will come out with. He is our chairman of Western India Regional Council, Manish Gadi. Yes. And we have also suggested कि whenever you are floating a tender for this double entry system, then you give preference to a local people for doing this work. Local CA firm instead of having a single tender for all the panchayat. Different tender for different panchayat so that local CA can take up that. So the money of Goa will remain with Goa. And another thing also we have given that we can do a research also. So after doing research we can come out what best we can do for the panchayat. And That also we have in suggested. panchayat also we will suggest that which industry should be better suited in a particular panchayat, so that maybe cluster for those industries can be set up. It is important to do a feasibility prosperity to small towns. हर जोग्राफी की एक फिजिबिलिटी होती है वो फिजिबिलिटी स्टडी करके एक प्रपोजल दिया जाता है कि यहाँ पर ये टाइप का इंडस्ट्री ये टाइप का प्लान सेटअप हो सकता है एंड देयरफॉर वो पंचायत सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल में आ सकता है. आई थिंक ये डबल अकाउंटिंग और ये फिजिबिलिटी और रिसर्च विल हेल्प टू ग्रो दीज पंचायत इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर. So why you people have shown the interest in the panchayat right now? See, No, because this is going on from 2008. We are showing interest in so many subjects. Since the minister is related to panchayat, we talked with him panchayat. Earlier with cooperative commissioner we had a meeting. We talked about cooperatives also. So wherever depending upon the area of minister, we are trying to associate with it. लास्ट वर्सा आमी बजेटाक सजेशन दिल्लें आनी ते सीएमान घेवन 13 म्युन्सिपालिटीचे आतां ऑलरेडी टेंडर फ्लोट जावन ती सिस्टम चेंज जाता सो ऑलरेडी तांकां आतां ह्या सिस्टम चेंज जाल्ल्यान ऑलरेडी 100 crores सुमार तांकां ह्या कितें आयल्या म्हणून आयकलां हांवें सो इट्स अ गूड स्टार्ट आनी म्युन्सिपालिटी कॅन